राज्यात गुन्ह्यांनी वाढ जाल्यास सरपळी फारोवपाच्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन हावेरी कर्नाटकातल्या अब्दुल घानी या दुबाविताक अटक केली। ताका जेएमएफसी कोर्टान 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। मजगती बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्यान पुलिशेन मोहम्मद अशरफ या दुबाविताकूय अटक केली। ताचे कडल्यान 96,500 रुपयाचो 956 ग्राम गांजा जप्त केला। आयताराक म्युनिसिपालिटीच्या सायडीक चेन स्नॅचिंग जाल्लें केस रजिस्टर जाल्ली आनीक बायलेच्या गळ्यांतली चेन मारून एक मनीस जाविल्लो। त्यानंतर मडगांव पुलिसांनी हाजो तपास केलो आनीक मूळ हावेरी कर्नाटकांतलो अब्दुल गनी ह्या मनशाक तांणी काल अरेस्ट केल्लो आसा आनी आज ताका जेएमएफसी मुखार प्रोड्यूस केलो आनी जेएमएफसीन ताका 5 दिसांची रिमांड दिल्लो आसा। आता मडगांव पुलीस हाजो तपास करतात की हाजें कनेक्शन आनी चेन स्नॅचिंगाक आसा, कारण ह्या भागात मडगांव मयणापूर फातोर्डा ह्या भागात खुबश्यो चेन स्नॅचिंग जाल्ले आसात। त्याच वेळी गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनार चेन स्नॅचिंगाची केस रजिस्टर जाल्ले आसा। मडगांव पुलीस हाजो तपास करतात की हो खंयच्या गँगाचो, इराणी गँगाक संबंध आसा काय हाज्या आनी खंयचे हातूंत चेन स्नॅचिंगाक आस्पाव आसा, तसो सगळो एकंदरीत तपास मडगांव पुलीस करतात। त्याच बरोबर मडगांव पुलिसांनी एक मोहम्मद अशरफ ह्या भुरग्याक काल मडगांवच्यान अरेस्ट केल्ले आसा आनी हाजे कडल्यान 956 ग्राम गांजा तांणी जप्त केला आसा, जाचो इंटरनॅशनल मार्केटाचो वॅल्यू जर पळयलो जाल्यार 96,500 रुपीज इतलो वॅल्यू आसा। ताका सद्याक ताजो इन्वेस्टिगेशन चालू आसा की हो खंयच्यान ताचे कडेन आयलो काय हो कोणाक विकपाक हाडिल्लो कितें हाजी सगळी डिटेल्स मडगांव पुलीस करतात। म्हणटकीर मडगांवच्या नांव